केंद्र सरकारान मांडिल्ल्या अंतरीम बजेटाचो ह्या बजेटाचे इकॉनॉमिक मेसेजींग कितें आनी हे इलेक्शनाचे वर्स आशिल्ल्यान हाजे पॉलिटिकल मेसेजींग कितें. देर इज ओनली टार्गेटेड स्कीम्स आसा विच आर डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर फॉर इलेक्टोरल लेवरेज. गरीब, युवा, अन्नदाता आणि नारी हे समाजाचे 4 बेजीक घटक दोळ्यासमोर दवरून केल्ले बजेट अशें. गेल्या 20 वर्सांत म्हाका दिसता वन ऑफ द बेस्ट बजेट अशें ह्या वर्साचे बजेटा कडेन हांव लक्ष दिवन सामको पळयतना म्हणटा. इकॉनॉमिक आनी सोशल रायट्साचो खंयच मेन्शन ना हे एंटायर बजेट्सान. जी स्टॅबिलिटी इकॉनॉमिक जाय ती स्टॅबिलिटी ह्या बजेटान कंप्लीट सिग्नलिंग दिला. आज आमचो ग्रोथ रेट 60% आसा जेन्ना सबंद जगाचो ग्रोथ रेट 2% आसा. काँग्रेस Yeah. ही फक्त भायल्यानी कोणे सर्टिफिकेट अरे भायल्यान सर्टिफिकेट आता IMF दिले तेन्ना तू उलोवना मरे. IMF खंयची घरातली तुमची तुम्ही एजन्सी. स्वतःचे